तुका मेळपाक येवपाक आशिल्लें आयज ना आनी आमकां काय खबर ना काय सांगूंक ना हांव हय. थंयच्यान म्हणजे येतलें म्हणून हांव घराच म्हणजे मडगांव वचून येयला आनी हांगाच बसला हय असो तो हातून सो पण प्रोग्राम कितें आसा विशय ताचें तेंचो आतां कितें जावपाचें काय फुडें? खबर ना आज सरकार आपले परीन प्रयत्न करता न्ही हय तांचे कितें मागणी आसा त्यो आयकून घेवन जर तो प्रोजेक्ट हें करता सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट न्ही हय सेंट्रलाचें परमिशन ताका उतर दिवंक जाय हय आनी त्या खातीर सेंट्रलाक विश्वासान येवन खरोच जर तो एनवायरमेंटाक हानिकारक आसा जाल्यार तो बंद जावचो हें आमचेंय मत आसा आनी म्हणून तो योग्य पद्दतीन तो विशय सेंट्रलाचो आशिल्ल्या कारणान तांकां विश्वासान घेवन तो विशय सोदचो पडटलो करचो पडटलो. सरकार प्रयत्न करता आनी सरकार आमी सांगला जर आमच्या लोकांक जर नाका जाल्यार ताचे चारय बाजून विचार करून तो विचार बेगीन करचो पडटलो. सो तुमचेरय एक अपेक्षा आहा लोकांची की तुमी तरी तांकां तुमी जावन सपोर्ट करतले अशें म्हणून. ना आमी सपोज सपोज ते म्हणटात ते बरोबर आसा तर 100% आमी ताका सपोर्ट करतले. येस जर तो वेगळो जर तांकां हानिकारक आसा अशें म्हणून करता जाल्यार प्रश्नूच उरूंक न्ही कारण जर तो लोकांक लागून आमकां तरी तो प्रोजेक्ट कित्याक जाय म्हणून सांगूंक जायो हय लोकांक नाका जाल्यार बरोबर. तो एक तांणी वेळ दिवचो आनी हें आंदोलन हें करचें कारण तांकां तांच्या विरोधात ना आमी करतले तशें काय कोणें म्हणूना न्ही म्हणून प्रयत्न करतात आमी तो हें करपाचो तांकां नाका तर चारय गोश्टी समजून घेवन खरेंच एनवायरमेंटाक जर हें करता हानिकारक आसा जाल्यार ताचेर विचार निश्चितपणे सरकारान करता. येस थँक्यू.